केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे हस्तुकी 10 सप्टेंबराक पर्वरीच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्ल्याचे कळटा। मंत्री कामत हांणी गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेऊन गोयच्यो मुळावी साधन सुविधा आणि उदरगती संबंधी मुद्द्यांचेर चर्चा केली। दुसरे वटेन सभापती गणेश गावकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली। एसटी आरक्षण अधिसुचोवणी खातीर तांचे उपकार मानले। काणकोणच्या रानात वाट चुकून गेल्लो एक सोलो ट्रेकराक निमाणे साल्वार केलो। गांवडोंगरीचो रोहित कुडाळकार तिरंगो हुबोवपाक दाट रानात गेल्लो। दोंगराच्या माथ्यार बावटो हुबोवन तो देंवतालो त्याच वेळार ताचो पाय निसरून तो सकयल पडलो। मात उपरांत ताका पुलीस, रान खातें आनी उजो पालपी दळ हांच्या संयुक्त सोद कारवाई उपरांत सुरक्षीतपणान भायर हाडलो। कळंगूट दर्याची बेकायदेशीरपणान नासधूस केल्ल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयान राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, GCZMA, पंचायत, जिल्लो पंचायत वांगड्याक नोटीस जारी केल्या। पर्यटन विभागाच्या मालकीच्या जमनीवेली दर्यादेग लागसारचे रान बेकायदेशीरपणान नष्ट केल्याचो आरोप याचिकेत केला। केंद्रीय कोळसो आणि खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी मांडिल्ले खण आणि खनिज उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2026 लोकसभेत मंजूर जाले। या विधेयका खातीर खण क्षेत्राक व्हड चालना मेळटली। भारताच्या खण क्षेत्राक चड कार्यक्षम, गुंतवणूक अनुकूल आणि सुसज्ज करपाचो या विधेयकाचो हेतू आसा। सत्तरी तोणीर काजरेधाट घसघशार बुडून मरण आयिल्ल्या वास्कोच्या राहुल बिंद हाच्या फामील आनी इश्टांनी संबंधित शिक्षकांक निलंबित करपाची मागणी केल्या। तशेंच ह्या प्रकरणाचो तपास वाळपय पुलीस स्टेशनांतल्यान गुन्यांव फाटेकडेन सोंपोवचो अशें तांणी सरकाराकडेन मागलां। मुंबईच्या घाटकोपराच्या अशोकनगर वाठारात मध्यान राती पालसण कोसळ्ळें। फांतोडेर 3 वरांचे सुमाराक ही घडणूक घडली आनी गौसिया चाळींतली कांय घरां पालसण कोसळिल्ल्यान मातयेपणाक गेली। ह्या घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 6 जाला। ह्या अपघातांत जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात। गोयच्या दर्यादेगेर सापडिल्ल्या कालवाविशीं एनआयओच्या ताज्या अहवालाक लागून बोवाळ पडला। कांय सुवातींच्या कालवात कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादेपरस चड आसा असो दावो अहवालात केला। एनआयओच्या ह्या अहवालाक लागून आमच्या पोटाचेर हावळ आयल्या अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। एकतर सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची नाजाल्यार अहवालाविशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। संवसारीक पावण्यार गोयच्या वेपार आनी गुंतवणूक क्षेत्राक चालना दिवपाच्या हेतान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोंय आनी वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हांचे मदीं MOU सायन केला। ह्या करारा भायर आंतरराष्ट्रीय वेपार, गुंतवणूक, वेवसायीक नेटवर्किंग हांकां लागूनय नव्या बाजारपेठे कडेन जोडपाक मदत जातली। वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांची खरी भुमिका लोकूच थारायतात। वेंचणूक कोण लढयतलो आनी कोण लढोवचो ना हो निर्णय जनतेचो आसा अशें आमदार जी तारोलकारान सांगलें। तशेंच CRZ क्षेत्रांत ज्या थळाव्यांची घरां आसा ती वाचोवपा खातीर मुख्यमंत्री कायद्या प्रमाण कायद्यात बदल करतले अशें आश्वासन आमदार आरोलकारान दिलें। वास्कोतल्या फामाद चिल्ड्रन्स पार्काच्या सुशोभीकरणाच्या कामाक सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन सुरवात जातली।
केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 140 कोटी रुपयांच्या निधींतल्यान वास्कोतल्या चिल्ड्रन्स पार्काच्या सुशोभीकरणाचे काम हातांत घेतले, अशें आमदार दाजी साळकार हांणी सांगले. आमदार कृष्णा साळकार हांणी बुधवारा जिसोडाचे अधिकारी आनी प्रकल्प सल्लागारा सयत पार्काची पळोवणी केली. मोर्जेच्या पोके फॅमिलीन आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची 150 वर्सांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. मूर्तिकार उमाकांत पोके आपल्या फॅमिली सयत चिकण मातयेपासून आकर्षक मूर्ती तयार करता. पोके आणि शिवराय, परशुराम, डॉक्टर आंबेडकर हांच्या सयत 21 फूट स्वामी समर्थाची मूर्ती लेगीत तयार केल्या. पंधरा ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात जावपी स्वातंत्र्य दिसाच्या येवकार सुवाळ्याक गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडटलें. दिवली नाच, घोडेमोडणी हे सारकिले गोंयचे लोकनाच, कुणबी वस्त्रकला, संगीत आनी खासा खाद्यपदार्थ पातोळ्यांचो आस्पाव आसतलो अशें कळटा. फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी पावसाचो आतां नेट कमी जाला. देखून हवामान खात्यान कसलोच अलर्ट जारी करूना. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निमाणे 15 वर्सां पिरायेची आवय आनी ताच्या नवजात भुरग्याक तांच्या कुटुंबांचे सुवाधीन केले. उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करून आरोपींची एनडीए चाचणी परतून पॉझिटिव्ह आयले उपरांत उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन हो निर्णय घेतलो. झारखंड आंदोलनाविशीं संसदेत सविस्तर चर्चा करपा खातीर सरकार तयार आसा, अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बुधवारा सांगलें. पूण हे खातीर विरोधकांनी सभापतीक पत्र सादर करचें पडटलें. मजगतीं ताका जाप दितना अमित शाह हांचे लॅक्चर आयकुपाक आमी ना, अशें विरोधी पक्षाचे फुडारी राहुल गांधीन जाप दिली. रील आणि सोशल मीडियाच्या काळात तरणाट्यांनी आत्मचरित्र वाचून जिणेत शॉर्टकट टाळचे, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्या पिळगेक आवाहन केलां. विकसीत भारताचे मिशन मुखार व्हरपा खातीर समर्पीत तरणाट्यांची गरज आसा हाचेरूय तांणी भर दिलो. नवी दिल्लीत ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल्स ह्या आत्मचरित्राच्या उक्तावणा वेळार प्रधानमंत्र्यान उलोवप केलें. भारताक मुखार व्हरपाची जापसालदारकी खानार घेवन देशाक विकसीत करपाक वावुरपाचो उलो दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सगळ्या तरणाट्यांक मारला. नागरिकांक मेळिल्लें स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी केल्ल्या त्यागाचो परिणाम आसा, अशेंय तिणें सांगलें. नवी दिल्लीत तिरंगा यात्रे वेळार तरणाट्यांक संबोधीत करतना ती उलयताली. तरणाट्यांची ऊर्जा ही भारताची ताक. भारताच्या तरणाट्यांची ताक आणि राष्ट्र निर्माण विकसीत भारत तयार करपा खातीर महत्वाची थारता, अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगलें. तरणाट्यांचें सपनूच फुडलो मार्ग थारायता. आंतरराष्ट्रीय युवा दिसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उलयताले. चौदा राज्यातले 33 हत्ती राखीव वाठार, 150 शास्त्रीय रितीन प्रमाणित हत्ती मार्ग असून लोकसंख्येचेर निरीक्षण आणि मनीस हत्ती संघर्ष उणो करपा खातीर तशेंच हत्तींचे संवर्धन घटमूट करपाचेर भारताचो यत्न आसा.
अशें पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव हांणी सांगलें। वर्ल्ड एलिफंट डे निमतान सोशल मीडिया पोस्टा वरवीं तांणी हें स्पश्ट केलां। छत्तीसगडांतल्या रायपूर, दुर्ग आनी बिलासपूर शारांत 24/7 स्मार्ट पीडीएस धान्य एटीएम मशीन सुरू केला। हाका लागून रेशन कार्ड धारकांक दिसाच्या खंयच्याय वेळार म्हयन्याळो तांदळाचो कोटा व्हरपाक मेळटलो। कड्डण दिवचे पयलीं लावार्थ्यांची खात्री करपा खातीर बायोमेट्रीक प्रमाणीकरणाचो वापर करतात। सर्वोच्च न्यायालयान उरिल्ल्या 19 राज्यांक आनी संघ राज्यांक कॅन्सर नोटिफायबल डिसीज म्हणून जाहीर करपांत विचार करचो। भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत हांच्या फुडारपणा खाला खंडपीठान मंगळारा हो निर्देश जारी केला। सध्या सुमार 89% राखीव तिकेटींचे ऑनलायन बुकींग जाता, अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। लोकसभेत एका प्रस्नाक जाप दितना मंत्र्यान ही म्हायती दिली। डिजिटल पद्दत वाडोवपाच्या हेतान रेल्वे कंपनीन ॲप सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं प्रवाशांक मोबायल फोनाचेर रिझर्व्ड तशेंच अनरिझर्व्ड तिकेटी बूक करपाक मेळटल्यो। हिमाचल प्रदेश सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचेर दर लिटराक 60 पैशांचो अतिरिक्त शुल्क लादला। ह्या शुल्का वरवीं राज्यांतल्या विधवा आनी अनाथ भुरग्यांक निधी दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा। राज्य कर आनी अबकारी खात्यान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण हिमाचल प्रदेश वॅट कायदो 2005-2007 कलम 6A खाला हो शुल्क जारी केला। आसामाक जाल्ल्या हुंवाराच्या स्थितीत परिणाम जाल्ल्या जिल्ल्यांतल्या मालमत्तेची दुरुस्ती आनी पुनर्वसन करपा खातीर उण्यात उणे 1000 कोटी रुपया लागतले, अशें आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा हांणी सांगलें। पुनर्वसन प्रक्रियेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मजतीचें आश्वासन दिल्ल्याचें गुवाहाटीत पत्रकार परिशदेत उलयतना आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा हांणी सांगलें। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान सगळ्या पान मसाला उत्पादनां खातीर प्लास्टीक आनी हेर पदार्थ आधारित पॅकेजिंग वापराचेर बंदी घाल्या। हाका लागून कंपनींक तांच्या सध्याच्या पॅकेजिंग स्वरुपाचो नियाळ घेवचो पडटलो आनी दुरुस्ती केल्ल्या नेमांक पाळो दिवचो पडटलो।